तालगत कोंकणी अकादमीचो तुमकां सगळ्यांक भाईभोगाचो येवकार. आयज म्हयन्याचे उलोवप हाचो तिसरो भाग आमी तुमचे मुखार सादर करता. तालगत कोंकणी अकादमी वेगवेगळे प्रोग्राम करता आनी तातूंत वेगवेगळ्यो कार्यावळी तुमच्या मुखार सादर करपाचो यत्न करता. रोमी कोंकणीच्या वावरांत साहित्य भर पडची आनी वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम तुमच्या मुखार येवचे हो हपेस बाळगून आयज आमी म्हयन्याचे उलोवप हे कार्यावळींत आमचो इश्ट आनीक थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्राचो संचालक फादर जुझे सिल्वेरा आमच्या मदेगात आसा आनी आयचे मुखेल उलोवप तो करतलो. ताची थोडे भितर ओळख. फादर जुझे जावन आसा कोंकोटे गांवचो. तो एक जेजुईत पाद्री. सद्याक दोन म्हयन्याची रोटी ह्या मासिकाचो तो संपादक, प्रिंटर आनी पब्लिशर. 2020 वर्सा थावन तो केंद्राचो संचालक म्हूण वावुरता. कोंकणी शिकोवंक सोदतल्यांक तो कोर्स दिता. सोदभाव आनी पाद्री म्हणटच प्रवचनां करूंक येता. ल्हान ल्हान शिबिरां कोंकणींतल्यान तो घेता. गुलाब रिव्ह्यू, गोवन रिव्ह्यू, दोन म्हयन्याची रोटी, वावरड्याचो इश्ट ह्या मासिका नेमाळ्यात तो नेमान बरयता. रोटी मासिका खातीर तो अणकारूय करता. कविता, निबंध, सामाजीक विशय हाताळून तो लेख बरयता. धर्मीक पावंड्यार वेगवेगळ्या समयार सेवाधर्मीक लिटरची बरोवपाक तो मुखार आसता. आयज मेरेन ताणें केल्लो वावर येतपरी भोवमानीत जाल्लो आसा. भक्ती गितांची कोंकणी ऑडिओ सीडी ताणें उसवाडायल्या. स्तुती, दिनवास, आर्गा, मोहिमा. निबंध पुस्तक ताचें एक आयिल्लें आसा. थोडे मनांतलें, थोडे काळजांतलें. ताका तालगत कोंकणी अकादमीचो तोर्नाटो पुरस्कार फावो जाला. आत्मकथेचें पुस्तक म्हाका जिवंक हें ताणें 2019 वर्सा उसवाडायलां. स्पेशल लॉकडाउन कोंकणी लर्निंग क्लासेस थ्रू व्हॉट्सएप, ए क्रिएटिव्ह सिरीज सिंबॉलिक ऑफ कोविड-19 हें ताणें सुरू केल्लें आसा. कोरोनाचेर ताणें 3 गितां बरयल्यात. जेजू नांव तुजें ही ताची दुसरी भक्ती गितांची सीडी 2021 वर्सा उसवाडाक आयल्या. असो हो तोर्नाटोच पाद्री आसतना कोंकणी मळार नामनेक पावलेलो आमचो इश्ट आयज तुमचे मुखार घेवन म्हयन्याचे उलोवप 3 ह्या कार्यक्रमांत खास तरेन फादर जुझे सिल्वेरा. म्हयन्याच्या उलोवपांत म्हाका ही संद दिल्ले खातीर तालगत कोंकणी अकादमीचे हांव उपकार आठयतां. ह्या म्हज्या उलोवपाचो विशय जावन आसा सोद वावर आनी वावर करतना आमी कितें मनांत दवरचें हाचेर थोडो उजवाड हांव घालचो आसा. आमी सगळीं सवाल लेख बरयता. सगळेच लेख सोद करून बरयल्ले आसात अशें ना. पूण एक मात आमी कितेंय बरोवंक वेताना आमी बरयता तें सारकें आसा काय हाचेर मात आमी लक्ष घालूंक विसरना. हाचे फाटलें कारण इतलेंच की म्हजे लिखणेंत चुकी आसच्यो न्हय. हांव बरयतां तातूंतल्यान लोकांक नवे विचार मेळून तांकां चिंतूंक आनी नियाळ करूंक अदीक नेट मेळूं हो आमचो मुखेल हावेस आसता. जिन्सा भासांचें बरोवप आमी हाताळटा. त्या बरोवपाक सोदता तसली उतरावळ आनी चिंतनांची माळा घेवन आमी मुखार वेता. हें पळोवन वेचे आदीं सोद वावराची परिभाशा आमी जाणून घेवची गरज आसा. सोद ह्या उतराक आमी इंग्लिशींत रिसर्च अशें म्हणटात. हाचो अर्थ असो की जें आसा तें परत सोदप वो खोलायेन सोदप. वयल्या वयर न्हय पूण मातशें खणून मातशें थावाक वचून आमी ताची सोद घेवप. जाणकारां प्रमाणें सोद वावर म्हणल्यार माहिती एकठांय करप वो आसा तें गिन्यान नवी आनी सृजनशील रितीन वापर करप. अशे रितीन आमी नवी संकल्पना, विचार आनी समजणी तयार करून आमचे बरोवप वजनादीक करून पावता. आतां सवाय तरेचे लेख आमी पळयता.
जंय आमी सोद वावराचो आस्पाव घेता. पयले सुवातेर पुस्तक परीक्षण लेख, बुक रिव्ह्यूज. असले उजवाडीत जाल्ल्या पुस्तकांचेर चिकित्सीक नियाळ करून आमचे बरोवप आमी करता. घडलेले देखीचेर आदारीत सोद लेख. हे लेख अनुभव आशिल्ल्यांकूच ते अदीक तांकतात. निकतीच सुरवात केलेल्यांक हें करूंक थोडें कठीण. मागीर वर्तमानपत्राक कॉलम घेवन बरयलेले लेख आसा. आपल्या क्षेत्राचें ज्ञान आसलेले विशयाक धरून ह्या लेखांची सांकोड चालू दवरतात. उपरांत आपलें मत सांगून दिवपी लेख. असले लेख बरोवंक दुसऱ्यान बरयलेल्या लेखांचो बारीकसाणेन अभ्यास करून ते आपले लेख तयार करतात. उपरांत संपादप्याक चीट. असले लेख एका संपादप्याक वो पत्रार आयिल्ले बरपावळीक जाप वो नियाळ आसता. उपरांत बातमी दिवपी लेख. हे सरळ रितीन आनी विशयाक धरून म्हायती एकठांय करून बरयलेले लेख आसतात. आतां हे सोबार लेखांनी आमी पळयता की थोडें कितें सोद करचें पडटा. बेश्टेच उलोवप केलें जायना वो बेश्टेच बरोवप केलें जायना. ताचो थोडो अभ्यास करचो पडटा. जे फॅक्ट्स आसा, जे सोत आसा ते सोदून काडचे पडटा. मुखार वेताना बरयतना आमी कांय वस्तू आमच्या मनांत दवरची गरज आसा. पयले सुवातेर थोडें भोव वाचप. हें भोव गरजेचें. हातूंतल्यान म्हायती एकठांय हाडून दिवपाची गरज. सोबार विचार, संकल्पना आमकां सुचतात ते बरोवन वो रिकॉर्ड करून सांबाळूंक आमचे लागीं सुविधा आसप गरजेचें. देखीक आमचे लागीं एक ल्हान पुस्तिका घेवन आमी भोंवूंक आनी जे विचार आमकां सुचतात ते बरोवन दवरप खूब गरजेचें. विचार खूब येतात, पूण हे विचार वेवस्थीत रितीन मांडून आमी ते दवरूंक गरज आसा. सोद वावर करतना वो ताचेर आदारीत बरोवप करतना मन पयसायतल्या चिंतनांक पयसूच दवरून वावरूची गरज आसा. जो विशय विचला तो आवडीचोच आसतलो, तो ध्यान मन लावन उमेदीन वावर करची गरज आसता. बरोवप करतना तुज्या आयकोप्याक वो वाचप्याक लागीं दवरून उलयलेल्या परी आमची लिखणी आमी करची आसता. कित्याक जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना हांव कितें तरी म्हजो संदेश ताचे मेरेन पावोवंक सोदतां. आतां विशय विचून काडटना एक मोठी आडखळ आमकां आस्पावता. तर हो विशय आमी कशे तरेन विचून काडचो. ज्या विशयाचेर चड खोलायेन बरपावळ जावंक ना वो उजवाड पडप ना तो विशय घेतल्यार अदीक रुचीचो जावं येता तुका आनी वाचप्याकूय. देखून विशय विचून काडटना जायते चिंतप आमी करचें पडटा. सगळीच म्हायती आमच्या मनांतसून येना. जंय थावन आमी घेतल्या ताची नोंद करप भोव गरजेचें आनी अशें करूंक ल्हानविकाय आसप एकदमूच फायद्याचें. विचून काडलेल्या विशयांत जायते जाणकार आसात. जायत्यांनी ह्या विशयांचेर आपली बरपावळ केल्या. तांची मतां वो थोडो भोव अनुभव घेवप खूब फायद्याचें. असल्या वावराक शिस्त आनी एक मोमेंटम धरून वेवस्थीतपणे वावरप एकदमूच गरजेचें. आतां बरपावळ करतना आमी आमच्या मनान कितें धरची गरज. आमी बरयता तें एक खेरीत जमो मनान धरून आमी बरयता. देखून तांकां सामकार घेवन आमचें बरोवप करप गरजेचें. आनी अशें करतना तुजें चिंतप, तुजो वावर ते दिशेन बेस बरे रितीन मुखार वचूं येता. तुजो माताळो विचून काडटना तुज्या बरपाचो संक्षेप तातूंतल्यान दिसप एकदमूच गरजेचें. तुजो लेख वजनादीक करूंक जायत्यो मोडण्यो, जाणवायेन बरलेलीं उतरां आनी दुसऱ्यांनी सोद करून फावो केलेले म्हायतीचो उल्लेख आसप खूबच फायद्याचें. इश्टानो, जेन्ना सोद वावर आमी करूंक हात घालता तेन्ना
जायतो वेळ आमचो चिंतपाक वता, म्हायती एकठांय करूंक वता, ताचेर नियाळ करूंक वता. आनी देखून हो सगळो वावर करतना आमी एके भाशेन आमचो प्रोग्राम तयार करची गरज आसा. कितें हांव एकठांय करतलो, खंय हांव वेतलो, कशे तरेन ही म्हायती एकठांय करतलो, कोणा कडल्यान म्हाका अमक्या विशयाचेर म्हायती मेळटली, हो होमवर्क आमी करची गरज आसा. आनी लेख बरयल्या उपरांत हो म्हायती एकठांय करतना हे 3 प्रश्न जे आमी आमकांच घालूंक जाय ते आमी बेस बरे तरेन आमकांच विचारूंक गरज. सोंपयतना थोडे प्रश्न आमी आमकांच घालची गरज. आनी ते म्हणल्यार पयले सुवातेर हांवें बरयलां तातूंतल्यान म्हज्या वाचप्याचें चिंतप हांव वाडोवंक आदार करतां काय. जायते जे कितें आमी बरयता जायते आमच्या वाचप्याक वा आयकोप्याक ताची खबर आसतली, पूण तातूंतल्यान ताची चिंतना अदीक वाडटा काय, चिंतूंक ताका वाव मेळटा काय, हो प्रश्न आमी आमकांच करची गरज आसा. दुसरे सुवातेर म्हजे विचार आनी म्हजें चिंतप वेवस्थीत आसा काय, म्हणजे मांडावळीन हांवें ते विचार मांडलेले आसा, लॉजिकल ऑर्डर आसा, अदीक करून पुराव्या सयत आनी स्वताक धरून ते आसा काय, हो विचार हांवें म्हाकाच करचो आसता. आनी निमणे सुवातेर म्हजो संदेश जो हांव दुसऱ्यांक दिवंक सोदतां तो दुसऱ्या मेरेन पावोवंक हांवें आपणायलेली पद्दत कशी आसा काय, जम्याक धरून म्हजो टार्गेट ग्रूप धरून म्हजी उतरावळ, म्हजी चिंतना हांवें मांडल्या काय, हें भोव गरजेचें आसता. तर आमचो सोद वार करतना ह्या थोड्या विशयांचेर आमी आमचें ध्यान मन लावची गरज आसा. तेन्नाच आमच्या लेखांतल्यान, आमच्या बरपावडींतल्यान आमी लोकांक कितें तरी दिवंक पावतल्या. जितलो लेख ल्हान आसता तितलें वाचप चड करचें पडटा, कित्याक थोड्या उतरांनी इतलें सगोट आटापचें आसता. आनी ही एक कला, आनी ती कला आमी बरयल्या उपरांतूच आमकां ती आमचे भितर रीग घेता. तर हो वावर सोद वावर करून आमचे लेख बरोवप, सोद वावर करून आमची लिखणी मुखार व्हरप आमकां सगल्यांक फायद्याचें जातलें. न्हय फकत आमकां आयकोप्यांक, वाचप्यांक, पूण आमकांय बी एक संदी दुसऱ्या मेरेन कितें तरी बरें दिवंक आमचो संदेश दुसऱ्या मेरेन पावंक. देव बरें करूं. धालगाडो कोंकणी अकॅडमी सभा कार्यावळी घडोवन हाडटात. तांतली एक म्हळ्यार म्हयन्याचें उलोवप. आयज आमचें म्हयन्याचें उलोवप तिसरें आसलें आनी हें उलोवप दिवपी कोंकणी मोगी आमचेच बरोबर वावुरपी फादर जोझे सिल्वेरा, जेजुईत पाद्री. ताणें विशय विचून काडलो तो सोद वावर करून बरोवप. आनी सगल्या बरोवपांक, सगल्या सोद वावर करप्यांक ताणें एक बरी बूद दिली. तातूंतल्यान ताणें कशें करचें, कशें रुचीक करचें आनी कशें लोकांचे आवडेचें तें जावचें हें सांगून दिलें. आमचे दिनवास फादर जोझे सिल्वेरा ताणें दिल्ले बुदी वरवीं आमच्या बरोवप्यांनी, आमच्या मोगयांनी, आमच्या कोंकणी उलोवप्यांनी हें मनान धरचें आनी जेन्ना असलो वावर करूंक वेतात तांणी हें मुख्य पावल मारचें आनी लोकांक आनी कोंकणी बरेंपण दिवचें अशें आमी मागतां आनी काळजांतां. फादर जोझे सिल्वेरा धालगाडो कोंकणी अकॅडमीचे वडील आनी वांगड्यांक तशेंच सगल्या कोंकणी मोग्यांक, सगल्या कोंकणी उलोवप्यांक आमी दिनवासतां आनी मागतां कोंकणी खातीर वावरूंक, कोंकणी उलोवंक आनी कोंकणी एकाच बरोबर आमी फुडें व्हरूंक. सगल्यांक आनी एक पावट चड आनी चड देव बरें करूं.